नमस्कार. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातले वेगवेगळे एंगल आता सामकार येवपाक लागल्यात. बुलडोजर हाडून पोलिसांच्या देखरेखी खाला एक घर मोडटात. हें पयलें प्रकरण तातूंतल्यान भायर आयलें. ताजे नंतर हे जे आगरवाडेकर जे पळय कुटुंब रावताले ते असायपणान मुखार आयले. तांकां तेंको दिवपाक राजकीय फुडारी, समाज कार्यकर्ते आयले आनी मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयभर एक जनक्षोभ निर्माण जालो. लोकांचो संताप निर्माण जालो आनी हो संताप फकत ते घर मोडटा म्हूण नाशिल्लो, जाल्यार गोंयकार, गरीब मध्यमवर्गीय गोंयकार सुरक्षीत उरूना, तांच्यो जमनी, तांची घरां सुरक्षीत उरूना आनी तांच्या घरांचेर आनी तांच्या प्राणाची, तांकां जिवाकय भंय आसा अशे तरेची एक परिस्थिती निर्माण जाली. आनी ही परिस्थिती निर्माण जाली आसतना त्याच सांजे ह्या आगरवाडेकर कुटुंबांनी ना बाबा आमी तांचे कडेन सेटलमेंट केला, म्हणजे जाणीं अन्याय केला तांचे कडेन सेटलमेंट केला अशे तरेची एक 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 जबानी दिली आनी तातूंतल्यान परत एक लोकां भितर राग निर्माण जालो की अशे तरेची सेटलमेंट कशी करतात. ही एक पार्श्वभूमी आसतना आतां गोंयचे पोलीस प्रमुख जसपाल सिंग हांणी हो सबंद बनाव घडोवन हाडिल्लो अशे तरेची आतां जी माहिती भायर आयल्या. आनी प्रशील देसाय हो जो पळय अणजुणेचो जो पळय पोलीस इन्स्पेक्टर आहा ताका काल निलंबीत करतकीर ताज्या संदर्भांत ताणें जे पळय कितें मुख्य सचिवा मुखार जी पळय कितें अहवाल सादर केला तो अहवाल भयानक आसा आनी तो डायरेक्ट बोट दाखयता गोंयचे पोलीस प्रमुख जसपाल सिंगांचेर. म्हणजे ही जसपाल सिंगाचेर ताणें इतले गंभीर आरोप केल्यात आनी हो अहवाल मुख्य सचिवांच्या जे पळय कितें अहवाल भायर आयला तातूंतल्यान हो सिद्ध जाल्लो आसा की जसपाल सिंग हांगा अशे तरेचे रॅकेट चलयताले काय कितें. हो जो पळय आरोप गोंयच्या पोलीस इन्स्पेक्टरान केला तो गंभीर आसा, ताजी चर्चा जावपाक जाय म्हणून आयज आमी हो एक्सप्लेनर तुमच्या मुखार सादर करतात. हो जो पळय कितें आरोप आनी जो अहवाल मुख्य सचिवान तयार केला तातूंतल्यान एक सरळ दिसता की जसपाल सिंग हांणी अणजुणे पोलिसांचेर दबाव हाडलो. अणजुणे पोलिसांक जेन्ना हें पळय जेन्ना बांदकाम मोडपाचें काम जेन्ना बंद केलें त्या अधिकाऱ्यांक तांणी पणजेन आपोवन हाडलें आनी तांकां तापोवन काडलें की तुमी बंद केलें कशें, हें घर मोडपाचो आदेश तुमकां दिल्लो आसा तो तुमी थांबयलो कसो. इतलेंच न्हय तर तांचेर अशे तरेन प्रेशर हाडलो की ह्या प्रशाल देसायाक ताणें सांगलें की आपूण खंय बदली जावन वतलो, थंय वतकीर आपूण तुजेर ड्रग्स प्रकरणार फटीचे आरोप करपी केस घालतलो आनी तुका भितर उडयतलो. ही अशे तरेचे एक आरोप, अशे तरेचे एक गंभीर धमकी गोंयचो पुलीस प्रमुख अणजुणेच्या पुलीस निरीक्षकाक दिता. ही जी पळय आज भायर आयल्या केस ताका लागून म्हाका दिसता गोंयचे पुलीस दलाचेर एक काळें खत पडलां आनी विद्रुपीकरण गोंयचे पुलीस कशे तरेन काम करतात हाचेर उजवाड पडटा. आनी फकत पुलिसांची ही जी पळय कितें वायट कर्तुबां आहात ती फकत सकयल्या लेवलाचेर उरूना. आमी पयलीं पळयताले की पुलीस इन्स्पेक्टर किंवा सकयले अधिकारी पयशे घेतात, हप्ते घेतात, ताका लागून ह्या दलाक एक काळें खत लागिल्लेंच. पूण आतां ज्या पद्दतीन पुलीस प्रमुखाचें कर्तूब मुखार आयलां ताका लागून गोंयचे जमीन वेव्हार, गोंयचे एकूण जमनी संदर्भांतले पळय कितें काळी कर्तुबां आसात, एका अर्दान जमीन विकासक हे गोंयच्या जमनीचेर हावळ हाडटात, तांचेर कब्जो करतात. दुसऱ्या अर्दान टुरिजमांतल्यान येवपी पयसो हाजो पळय जी समांतर अर्थवेवस्था चलता ती सगळी उक्ताडार आयिल्लो आसा. आनी पुलीस प्रमुख गोंयान भितर समांतर कायदो एक यंत्रणा राबयतात काय कितें हो प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाला. कारण आमी पळयतात गोंयचे जमनी विशेषतः आसगांव फाटले एक 20 वर्सान मोठ्या प्रमाणाचेर विकास जाल्लो आहा. दिल्लीकारान थंय जमनी घेतल्यात, दिल्लीकारान थंय हॉटेलां स्थापन केल्यात, दिल्लीकारान थंय आतां नायट क्लब आनी मनोरंजनाची केंद्रां घालपा खातीर थंयचे एकूण जमनी ताब्यान घेवपा खातीर एक यंत्रणा तयार केल्ली आमी पळयतात. तातूंतल्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयान सांजचे उसरां मेरेन बसून ही बनावट कागदपत्र तयार करप, त्या जमीन मालकाचेर प्रेशर हाडप, ते बावन्सर वापरप आनी ह्या सगळ्या यंत्रणेक गोंयचे पुलीस प्रमुख तेंको दिताले काय कितें, संरक्षण दिताले काय कितें असो हो प्रश्न आसा. आमी पळयतात दिल्लीवाले जेन्ना हांगा जमनी घेतात तेन्ना तांकां कोणाचें तरी संरक्षण आसतलेंच. कारण मोठ्या प्रमाणाचेर जेन्ना पळय गुंतवणूक जाता तेन्ना खरी संरक्षण कोणाचें आसता. आमी फकत राजकीय फुडारीच हाजे फाटल्यान आसात आनी राजकीय फुडारी जमनी विकतात, ताजे फाटल्यान ते ही सगळी दलाली आनी ताजे फाटलें संरक्षण राजकीय फुडारी दिता म्हणून आयकल्लें. पूण जेन्ना दिल्लीचे पुंजेपती पयशे घेवन येतात तांकां पुलिसांचें संरक्षण लागताच आसतलें. आनी गोंयच्या जसपाल सिंगाची जी पळय ही पळय ज्या अहवालांतल्यान जी पळय म्हायती भायर आयल्या ताका लागून आमकां आतां आमचो दुबाव आतां घट जावपाक लागलो तो असो
की पोलीस प्रमुख जे IAS अधिकारी हांगा येतात तांचे लागेवंदे दिल्लीक असतात आनी हातून तर आतां सरळ दिसलां आमकां ही जी पळय शर्मा पुजा शर्मा आशिल्ली तिजो घोव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतलो एक व्हडलो अधिकारी. सो रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यान पोलीस प्रमुखाक सांगलें, पोलीस प्रमुखान तें ताजें घर मोडपाची ही वेवस्था केली आनी ताजे फाटल्यान तो उबो रावलो. ताणें अर्दोडे पोलिसांक तापोवन काडले, तांकां धमक्यो दिल्यो. ही एक वेवस्था जाली. दुसरी वेवस्था अशी आसा की रेव्हेन्यू अधिकाऱ्याचे लागेबंदे पूर्ण पुंजीपतींचे लागेबंदे आनी तांकां संरक्षण दिवपा खातीर गोंयची पोलीस यंत्रणा, गोंयचे IAS अधिकारी भायल्यान येवपी राबयतात काय रे हो तातूंतल्यान प्रश्न. आनी तातूंतल्यान आमी पळयतात म्हणजे आजगांव जो पळय फाटले एक 10 ते 15 वर्सान आजगांवचें पळय जें स्वरूप बदलिल्लें आसा, भायल्यान पयसो येवन मोठ्यो मोठ्यो इमारती, मोठे मोठे बंगले, थंय व्हडल्यो व्हडल्यो श्रीमंतां खातीर कॉलनी, हाका संरक्षण गोंयचे पोलीस दल दितालें. आनी ह्या संरक्षणांतल्यान ही सगळी सौदेबाजी सुरू जाली. आनी गोंयची एक क्लीक आमी आतां पळयतात. एका अर्थान राजकीय फुडारी जमनी विकत्यो घेवपा खातीर, जमनी विकपा खातीर, रुपांतरीत करपा खातीर प्रयत्न करतात. तांकां जिल्लाधी कार्यालय पूर्णतान तेंको दिता, दुसऱ्या अर्दान पोलीस अधिकारी तेंको दितात. आनी ह्याच संदर्भान गोंयच्यो जमनी काबार करून त्यो गिळंकृत करपाचें एक मोठें कारस्थान चलतालें. ह्याच संदर्भान कांय म्हयने पयलीं गोंय सरकारान आदले न्यायमुर्ती जाधव हांची एक समिती नेमिल्ली आनी ताणें आपलो अहवाल दिला. गोंय सरकारान म्हाका दिसता आतां हो अहवाल जाहीर करपाची गरज निर्माण जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कांय दीस पयलीं म्हणिल्लें की ह्याच येवपी विधानसभा अधिवेशनांत आमी गोंयच्यो जमनी हडप जावच्यो न्हय हाजे खातीर कांय कायदे करतले. पूण हे कायदो आतां कशे तरेन जातलो हाजे संदर्भान बारीक नजर दवरपाची गरज आसा. कारण आमी पळयल्लें आहा की ताणें म्हणलां की ह्या अहवालांत ताणें म्हणलां की जांच्यो मालकी स्पश्ट नात अश्यो 110 जमनी सरकारचे नदरेन आयिल्ल्यो आनी सरकार त्यो 110 जमनी ताब्यान घेवपाचो. पूण इतलेच पुरते म्हाका दिसता हे जमीन वेव्हार, दुसऱ्या अर्दान जमनी ताब्यान घेवप, तांचेर हावळ हाडप, भायल्या लोकांक विकप, इतलेंच हें जें पळय कितें दुश्टचक्र ती तितल्यान सोंपना. म्हाका दिसता एकूण अश्यो कितल्योश्यो जमनी आहा जांचे राजकीय फुडारी आनी सरकारी अधिकारी, पोलीस, IAS अधिकारी हांणी कब्जो केल्लो फाटले 10 ते 15 वर्सांत. ह्यो जमनी खंयच्यो ह्यो म्हाका दिसता आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा आनी त्यो आयडेंटिफाय करून त्या मूळ मालकांच्या नांवार त्यो करून दिवप, तांकां त्या संदर्भान तांकां आलाशिरो दिवप, तांकां पूर्ण संरक्षण दिवप हें जावपाची गरज आहा. हें सगळें कित्याक घडटा? आज आजगांव हो जो पळय ल्हानसो सुपुल्लो गांव आहा तो कित्याक गाजता? आमी पळयलें भायल्यान जमनी घेतल्यो आनी मोठ्या प्रमाणाचेर दबाव लोकांक जमनी विकपाचेर येता. पूण हें इतल्याचेर ना. जमीन विकासक आनी टुरिजम लॉबी हांणी फाटल्या एक 20 वर्सान गोंयान जी पळय एक समांतर किंवा विकृत अशी भांडवलशाही तयार केल्या ती ह्या गोंयकारांच्या मुळाचेर, गोंयकारांच्या आतां गळ्या कडेन पाविल्ली आहा. ही अर्थवेवस्था किंवा ही भांडवलशाही काबार करप हें आतां सरकारचें उद्दिश्ट जावचें पडटलें. आमकां खंयच्या तरेची पर्यटन, खंयच्या तरेचो पर्यटन विकास जाय हाजो आतां विचार करचो पडटलो. अशे तरेचे जमनी विकून आनी गोंयकाराक देशोधडीक लावन पर्यटन आमकां जाय काय कितें? दुसऱ्या अर्थान जमीन विकासक तातूंत राजकीय फुडारी जर मोठ्या प्रमाणाचेर आयल्यात आनी कांय राजकीय जी पळय फॅमिली आहात त्यो ह्यो जमनीचो गैरवापर करून त्यो जमनी भायल्यांक विकून प्रचंड पयसो करप आनी तो पयसो राजकारणा खातीर वापरप, लोकांक विकते घेवपा खातीर, मतदारांचेर दबाव हाडपा खातीर हो पयसो वापरप, अशे तरेचे अहवाल फाटल्या कांय दिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत प्रकाशीत जाल्ल्यात. हातूंत कांय लोकांची नांवांय घेतात. म्हाका दिसता जमीन विकासक एका अर्दान, दुसऱ्या अर्दान ही पर्यटनाची लॉबी आनी मायनिंगांतलो बेकायदेशीर वेव्हार हातूंतल्यान जो अनैतीक पयसो निर्माण जाला, अनैतीक भांडवलशाही जी पळय निर्माण जाल्या तातूंतल्यान हे आजगांव सारके प्रकरणां घडटात. आनी आजगांव सारकें प्रकरण घडटकीर एका सामान्य मनशाचें प्रकरण उक्ताडा येतकीर आमकां भंय दिसता आनी समाज सामको खडबडून जागो जाता. फकत हें एकच प्रकरण भायर आयिल्ल्यान समाज कितलो सामको रागार जाल्लो आमी पळयतात. पूण अशीं शेकड्यांनी प्रकरणां आसतलीं जातूंत राजकीय नेते गुंतिल्ले आसतले, पोलीस गुंतिल्ले आसतले आनी लोक आवाज काडपाक शकले ना, त्या प्रसार माध्यमां कडेन येवपाक शकले ना. कारण भंय, जिवाचो भंय. पोलीसच गुंडांक वापरतात, एक यंत्रणा निर्माण करता म्हणटकीर केदो व्हडलो भंय सामान्य लोकांचेर आयलो आसतलो, कितलो तांकां सामको एक टेरर गोंयान भितर चलता आसतलो. हाजो निश्कर्श ह्या प्रकरणांतल्यान आमकां काडूं येता आनी हो निश्कर्श काडून फकत आमी ओगी रावतले काय कितें? कारण म्हाका दिसता राजकीय वेवस्थेचेर एक मोठो दबाव
समाज कार्यकर्ते लोक हांगच्यो पळय जे वेगवेगळे NGO आहा ताणें हाडपाची गरज आसा आनी फुडली इलेक्सांव मेरेन एक चळवळ गोंयांत चलतली काय कितें. आमचे जमनी मुक्त करात, आमच्या जमनीचेर दडपशाय हाडनाकात अशे तरेचेच फक्त सांगून आतां चलचें ना. जाल्यार आमकां एक नवी राजकीय वेवस्था निर्माण करची पडटली जी आमच्यो जमनी सांबाळटल्यो, आमचे कोमदाद ग्राम सभा ह्यो सांबाळटल्यो. त्यो जमनी सतत कायदेशीर करपाचो प्रचार आनीक दबाव आमचे मंत्रीच हाडटात. ना, कोमदाद जमनीन फाटल्या 20 वर्सांची पळय बेकायदेशीर जमनी आयल्यात, घरां आयल्यात, ती कायदेशीर करात. खरें म्हळ्यार ह्यो कायदेशीर जमनी कायदेशीर करूं नाकात ही घरां अशे तरेची चळवळ जावपाक. गोंयच्यो जमनी ग्रामसंस्थाच्यो जमनी सुरक्षीत दवरपाक ती चळवळ जावपाक. आनी इतलेंच न्ही, ही जी पळय समांतर भांडवलशाय गोंयांत जी पळय चलता, विकृत भांडवलशाय तयार चलता, ताजे विरुद्ध एक घटमूट अशी चळवळ गोंयांत चलपाची निर्माण जाल्या. नाजाल्यार म्हाका दिसता अशे तरेचे आजगांव जायत रावतले. नव्या बार्देसांत तर अशी ल्हान ल्हान खुबशीं गांवां खेडेगांवां आसात जांचे आजगांव ऑलरेडी जावपाक लागला. हें दुश्टचक्र काबार करून उडोवपाचें एक आव्हान सगळ्या नागरिकांचेर आसा. आनी म्हणून नागरिकांनी आपलो दबाव निर्माण करचो पडटलो. फकत घरा रावन ओगी रावन चलचें ना, तांकां आतां एक चळवळीन ह्या वांटेकार जावचें पडटलें आनी भायर येवचें पडटलें अशें म्हाका सांगून दिसता.